15 लाख लोकसंख्या आशिल्लें हें आमचें माणकुलेंशें राज्य. स्वतंत्र जायत पसून ते आयज मेरेन गोंय राज्यान औद्योगीक मळाचेर बेस बरो विकास केला. आनी त्या खातीर विंगड विंगड धंदे, वेवसाय, शेती, भाती, आयात निर्यात ह्यो सगळ्यो गजाली तितल्योच म्हत्वाच्यो थारतात. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली अंमलांत हाडपाक देशाचो वा त्या राज्याचो कामगार किंवा सिरविसदोर हो धादोशी आनी खुशालकायेंत आसप हें खूब म्हत्वाचें. ह्यो इंडस्ट्री वा हें औद्योगीकरण जर सुरळीत चलतलें जायत जाल्यार थंय नोकरेच्यो संदी उपलब्ध करून दिवप हें तितलेंच गरजेचें. आनी म्हणूनच गोंय सरकाराचें लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट खातें प्रत्येक गोंयकाराक गोंयच्या ह्या प्रगतींत वांटेकार जावपा खातीर तशेंच तातूंतल्यान आपलें भविश्य लेगीत सुरक्षीत करपा खातीर विंगड विंगड मळाचेर नोकरेच्यो संदी ह्यो उपलब्ध करून दीत आसता. The vital role of the Labour and Employment Department is to maintain harmonious industrial relations between employer and employees through preventive mediation, provide labor welfare and facilitate employment opportunities. Also, various schemes have been implemented through Goa Labour Welfare Board and Goa Building and Other Construction Workers Welfare Board to provide benefits to the workers for their safety, health and welfare measures. Goa Labour Welfare Board हे सेक्शन म्हणटा ऑफिस म्हणटा इट इज फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. जे लोक इंडस्ट्रीत काम करतात, शॉपांनी काम करतात, एस्टॅब्लिशमेंट्स, ऑल द हॉटेल्स बारीक बारीक असतात तितून त्या लोकांक हिंगा आमी बेनिफिट्स दितात. सो मोस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज आर मार्जिनल बारीक लोक, गरिबांतले गरीब लोक, वेटर, बस कंडक्टर, जे जाणटेचे बियो फोडटात ते तसले लोकांक आमी बेनिफिट दितात. आयज मेरेन राष्ट्रीय पावंड्याचेर तशेंच गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत राज्य पातळेचेर कामगारांच्या खुशालकाये खातीर तशेंच तांकां बरे तरेची जीण जगपाक येवची म्हणून विंगड विंगड एक्टा अंतर्गत विंगड विंगड स्किमी तांचे खातीर केल्यो गेल्यो. आनी ह्यो सगल्यो सुविधा फकत कामगारांकूच न्हय तर हातूंत बऱ्याचशा स्किमींनी तांच्या फामिलीचो लेगीत विचार केल्लो आसता. टोटल स्कीम 19 आसा. द फर्स्ट स्कीम इज बुक्स. जो भुरगो कामगाराचो 1 ते 4 पर्यंत शिकता ताका आमी बुक्स दितात. आमी बुक्स दिना, आमी पयशे दितात. सेकंड आहा ती युनिफॉर्म्स. 1 ते 4 भुरगे कोण शिकता ताका युनिफॉर्म्स पयशे दितात. मनी इज गोइंग डायरेक्टली टू देयर अकाउंट. बरें. थर्ड आहा ती फिफ्थ मेरेन ती पोस्ट ग्रॅज्युएशन, मेडिसिन, MBBS, एवरीथिंग. मुझे यहाँ से डिपेंडेंटशिप और फायदा हो. मैं 4 साल से ये स्कॉलरशिप ले रही हूँ बच्चे की. अब इससे मुझे बहुत हेल्प मिली. मतलब हमारे कंपनी जो है ना हमारे बच्चों के लिए साल में एक बार जो स्कॉलरशिप मतलब इनके स्कूल के लिए मिलता है वो देते हैं. तो वो अभी हमारे लड़की है उसका स्कॉलरशिप 2 बार, दूसरा बार ये मिलेगा. एक बार मिल चुका है और ये दूसरा. अगर हमें बखाम तो बात ये थी जिससे बड़ा हुआ लेकिन 5 साल से हमें ये स्कॉलरशिप ले रहे इतने ना कुछ. खूब लोक कामगार लोक आपली भुरगीं धाकटे पोरांक घेवन दवरपाक जागो आसना, घरांत कोण नासता, तांकां क्रॅश फॅसिलिटी म्हण आसता. तूं त्या क्रॅशीन भुरग्यांक दवर, तूं तिंगा कितें पयशे फारीक करता, हांगा हाड रिसिप्ट दी, रिएम्बर्स कर. सो हियर वी गिव देम 2000 एवरी मंथ इफ दे टेक अ रिएम्बर्समेंट. मेंटली रिटार्डेड चॅलेंज स्कीम, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स. कामगाराचो भुरगे जे मेंटली इल आसा, you just have to get me a certificate from the Institute of Psychiatry and Human Behavior only once. Every month तुका पैसे हिंगा क्रेडिट जाता. कितले पैसे क्रेडिट जाता? 3000. बायलक्स मॅटर्निटी स्कीम आसा. काय ना, एक फकत बर्थ सर्टिफिकेट भुरग्याची जल्म जाला की बर्थ सर्टिफिकेट लाय, तुका हिंगा पैसे तुका लायफान 2 पावले, ओनली ट्वाइस इन अ लायफ टाइम. सॅनिटरी पॅड स्कीम आसा म्हणजे
हांवें 10 कंपनींत मशिनां घातल्या इन्क्लुडिंग द स्कूल्स. बोर्ड हॅज procured the machines, incinerator as well as the dispenser, both the things. बिफोर इंडिपेंडन्स कोणूच अशी भायर वचून काम करनाशिल्ली, स्पेशली चेडवां. फक्त चेडेच वचून काम करप, चेडवांनी फक्त घराच रावप अशें जातालें. आफ्टर इंडिपेंडन्स एज्युकेशनान इतलें हें जालां की सगळीं आतां एज्युकेटेड आसा आनी सगळ्यांक आपूण आपल्याक जावन कितें करपाचें आसा. आनी आतां अशी गव्हर्मेंटान इतल्यो फॅसिलिटीज दिल्या, सगळीं आपूण जावन काम करपाक सोदता. जे आमचे आतां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीन मशीन घातला तेजो फायदो तर आमची महिला जी वर्कर आहा पळय ती सगळींच घेता. आनी खूब तो फायदो जाला तांकां, कित्याक लोक अशे महिला आसा ती गडबडेन भायर सरता, थोड्यांक खबर आसना. आनी ही गजाल अशी ना की बाबा पयलींच कळटा. सो त्या खातीर हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां लेबर वेलफेराक. कोविडाक सगळे आखीक देर वॉज अ क्लोजर ऑफ एवरीथिंग, नो बिझनेस वॉज रनिंग, नोबडी वॉज गोईंग आउट. आमी कितें केलें, कोविडाक एक वन टायम बेनिफीट म्हणून आमी घरा आसता जाण एकूच टायम तांकां सगळ्यांक 4,000 एक्स्ट्रा दिले. कशें दिले, पोतून एप्लिकेशनाक येवंक ना, बिकॉज वर्कर्स वर नॉट देयर, फॅक्टरीज वर क्लोज. म्हजे लागीं डेटा आशिल्ली, आहा तेच डेटाचेर तांकां एक्स्ट्रा हांवें सगळ्यांक 4,000 दिले. वन टायम एज अ कोविड-19 अलाउन्स म्हणून स्कीम काडली, सगळ्यांक 4,000 हांवें दिले. रिट्रेचमेंट स्कीम, ज्या लोकांक कामाचे काडटा तेन्ना सडनली काडलो, बेकार उरलो. देर इज नो अदर स्कीम्स इन द स्टेट ऑफ गोवा अपार्ट फ्रॉम दिस स्कीम, दॅट इज फॉर रिट्रेंच वर्कर्स असिस्टन्स स्कीम. अ पर्सन हू हॅव अ एज अप टू 40 years ताका आमी 3,000 पर मंथ दितात. 40 to 50 4,000 पर मंथ दितात. आणि 50 to 58 मॅक्झिमम एज इज 58 ताका आमी 5,000 पर मंथ. कितले देखून दिता तुमी, 30 months, 2.5 years. सो 2.5 years ताणें खंय तरी आपलो जॉब सोदपाचो. हे खातें काम करतल्या प्रत्येक कामगाराक एक प्रकारे सुरक्षितताय प्रदान करता. तांकां योग्य अशें प्रशिक्षण त्या संदर्भात दिता आनी प्रत्येक कामगाराच्यो गरजो ह्यो पुराय जातात काय ना, तांकां कामा बाबतींत कांय आडखळ तर येना न्ही, हाच्या संदर्भातली जापसालदारकी बी हें खातें घेता. जेन्ना हांवें स्टार्टिंगूच एम्प्लॉयमेंट कार्ड केल्लें तेन्ना म्हाका हांगा येवचें पडटालें, पणज्यानी लायनीक उबें रावचें पडटालें आनी तें बी सकाळीं येवचें पडटालें 7 बी. आनी तरी लायनूच सोंपनाशिल्ली आनी हांगा 12 जाली तरी हांगाच उरतालें. आनी आतां जेन्ना हांवें म्हाजें न्यू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड केलां तेन्ना हांव ऑनलायन केलां तें आनी तें रोखडें जालें. आनी रोखडें जालें म्हटल्यार हांवें जस्ट म्हाजे डॉक्युमेंट व्हरून दिले ऑनलायन थंय करता थंय. आनी तेणे मागीर सांगलें की तुजें विथीन लायक डे जातलें म्हणून. आनी मागीर म्हाका मेसेज आयली की व्हेरीफाय जालें, तूं केन्ना बी प्रिंट घेवं शकता. आनी हातूंत म्हाजो कितलोसो टायम सेव जालो आनी तें म्हाका बरें पडलें. अशें ऑनलायन केल्या बद्दल आमकां सगळ्या लोकांकूय त्रास जायना येवपाचें आनी आमचो टायमूय वाचता. अशें म्हणटात की तरणाटी पिळगी हें आमच्या देशाचें भविश्य आनी म्हणूनच तरणाट्या कडेन काम आसप हें खूब गरजेचें. आनी प्रत्येक शिक्षीत आशिल्ल्या मनशा कडेन काम आसप हें लेगीत तितलेंच गरजेचें. आनी म्हणूनच जे शिकिल्ले तरणाटे आसतात तशेंच हेर वयोगटांतले सुशिक्षीत आशिल्ले लोक जांकां नोकरी वा वेवसाय करपा संदर्भात रुची आसता पूण तांकां ती संद उपलब्ध जायना जाल्यार अशा लोकां खातीर हें खातें वावर करता. तांकां नोकरी तशेंच वेवसाय संदर्भात विंगड विंगड मळाचेर संदी उपलब्ध करून दितात. गरज अशी आसा की वॉट एवर न्यू थिंग्स हॅपनिंग इन द मार्केट, सो वी आर ट्रायंग टू डिसॅमिनेट टू द स्टुडंट्स. कशें आसा की पयलीं तें पावनाशिल्लें भुरग्यांक दॅट इन्फॉर्मेशन, द रिक्वायरमेंट्स, वॉट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, वॉट इज रिक्वायर्ड एज पर द मार्केट. सो द रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज टू स्पॉन्सर्स द लिस्ट ऑफ एलिजिबल candidates to the respective companies. So that gives a platform for candidates or job seekers who are aspiring to get a job. The employment exchange registers the candidate for job opportunities. So accordingly, many companies, private sector companies, government departments also notifies the vacancies according to the compulsory notification of vacancy act. बेरोजगारीचेर तोडगो आनी तरणाट्यांच्या कामांतल्या कुशळटायेक वाव मेळपा खातीर भारत सरकारान लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या मजतीन आनी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंटाच्या आदारान सगळ्या प्रादेशीक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक मॉडल करियर सेंटराचें रूप दिलां. आनी गोंय सरकारान लेगीत गोंय राज्यांत मॉडल करियर सेंटर उबारून गोंयच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचो पावंडो हो उंच केला. ह्या मॉडल करियर सेंटरां भितर विंगड विंगड करियरा विशीं संबंदीत आशिल्ल्या विशयांचेर प्रशिक्षण दिलें वता. तातूंत भितर खाशा करून सांगपाचें जाल्यार राष्ट्रीय पावंड्यावेल्यो UPSC सारख्या परिक्षांच्या प्रशिक्षणाचो लेगीत आस्पाव आसता.
विंगड विंगड विशीं प्रशिक्षणाच्यो कार्यावळी तशेंच जॉब फेअर्स, प्लेसमेंट ड्रायव्ह अश्यो कार्यावळी घेवन हांगा आयच्या बदलत्या काळाक अनुसरून तशेंच ह्या तांत्रीक युगांतल्या मार्केटांत भितर कसो वावर आसूंक जाय त्या प्रमाणे रचनात्मक मळाचेर प्रशिक्षणार्थींक प्रशिक्षीत केलें वता. Employment exchange does not create and provide jobs, but serves as a link between job seekers and employers. Model Career Center, set up at Regional Employment Exchange, Panjim, takes initiatives to connect all the job seekers across Goa with the relevant career and employment opportunities, according to their skills, aptitude, qualification, and interest, thus bringing talent closer to opportunities. Last year, our students have taken a lot of advantage, and today, last year students, through the guidance of career, they have gone to the best of the colleges. This year also we have very good students, and it is very fruitful to them to know what are the different careers we have in our society or in our country. The Employment Exchange under Model Career Center have organized various outreach activities such as program on career guidance, counseling, seminars on soft skill training, sessions on civil service competitive exams, job fairs and placement drives in order to help the youth to enhance their skills as per the market requirement so as to make them employable. As on date, 290 outreach activities have been organized, which includes 10 job fairs and 47 placement drives, wherein 2,158 candidates are offered jobs. Apart from this, the department caters services through Employees State Insurance Scheme of India, which provides social security protection to workers employed in the organized sector, conceivable contingencies like sickness, maternity, death, or disablement. We invite companies, we invite the aspiring candidates, the job seekers under one platform. हें खातें तुमकां शिर्वीस मेळटली हाची खात्री दिना, पूण तुमच्या शिक्षणानुसार जे जे काम तुमी करपाक शकतात त्या संदर्भांतल्यो सगल्यो संदी तुमच्या मेरेन हाडून दिवपाचें काम मात तें एकदम रेक्त अशे पद्दतीन करता. तर हांव सदांच चिंत्तालें की म्हाका GPSC एग्जाम क्लियर करपाक जाय. UPSC पयलीं हांव चिंत्तालें की हांव UPSC एग्जाम क्लियर करतलें, पण मागीर हांव जशें शिकत गेलें आनी म्हाजें एमूय आसलें सायड बाय सायड की म्हाका टिचरूय जावपाक जाय आशिल्लें. पण म्हाका खबर नाशिल्ली की GPSC एग्जाम क्लियर करून आमी टिचर जावपाक शकता म्हणून. मागीर हांव जेन्ना हांगा आयलें, हांवें तेंचें ओरिएंटेशन सेशन जेन्ना अटेंड केलें, तेंच्यानी आमकां बरें गायड केलें. हें आमकां खबर सुद्दां नाशिल्ली पयलीं की कितें एक्चुली आमकां करपाक जाय, जर प्रिपॅरेशन कशें करूंक जाय एज अ एस्पिरंट GPSC एग्जाम क्लियर करपा खातीर. आनी तेंच्यांनी जेन्ना आमकां अशें हेल्प केली तेन्ना हांवें तेंचें जें फॉलो केलें, जें तेंच्यांनी आमकां गायड केल्लें तशें, आनी हांवें फायनली एग्जाम क्लियर केली. Whenever we conduct this career guidance, competitive sessions on civil service competitive exams, do participate. So you will get an opportunities to learn new things. You will get an opportunities to overcome the situation which is there in today's competitive world. Don't go because your friend is going in particular college, but select what you want. खरेंच प्रत्येक येणाऱ्या संदी बाबतीत एकदम सादूर रावन त्यो संदी योग्य त्या मनशा मेरेन पावोवप हें काम ते करता, म्हणून तांकां आमचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं.